हांव परतो परतो सांगता, अरे तुमची भूमिका तुम्ही स्पष्टपणान मांडा. गोंयांक खबरूच नासलें ते उदक मलप्रभेन वयता म्हणून. ते उदक कसलेच परवानगी नासतना कर्नाटकान वळून येयलें. आमची मागणी जी आसा ती जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी एजेंडाचेर येना आनी कर्नाटक तेका विरोध करता. ते सांगता सब ज्युडिस मॅटर, म्हणजे तुमकां जाय जाय तेन्ना सब ज्युडिस मॅटर. वादावादी जाली म्हणजे कशें आसा की वादावादी सुद्दां गोंय सरकारान केन्ना केली, आमी जेन्ना बोवाळ केलो उपरांतूच ही वादावादी जाल्ली आसा. कित्याक हांव परतो परतो सांगता, अरे तुमची भूमिका तुमी स्पश्टपणान मांडा. कर्नाटक जे आसा त्या कर्नाटकान येदो व्हडलो कसलोच भारतांतल्या कायदे कानून हांचो विचार न करता आमचें उदक जे आसा तें वळून हेल्लेलें आसा कळसाचें. तेंच्यांनी जें बांदकाम केल्लेलें आसा तें बांदकाम खरें म्हणजे ट्रायब्युनलान पाहणी केल्या उपरांत तांकां सांगलालें की तुमी मॅसनरी इम्बॅकमेंट म्हणजे पुराय बांदून हें सगळें तोंड जें आसा उदक तेवटेन त्या अर्दान वयता, मलप्रभेन वयता. गोंयांक खबरूच नासलें तें उदक मलप्रभेन वयता म्हणून. हांवें जेन्ना दाखयलें आनी हांवें जेन्ना भारतवीर वांचू जेन्ना राज्यपाल आसले आनी मुखेलमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर आसले त्या वेळार त्या सभेन हांवें सरकाराचेर म्हणजे राज्यपालांक सांगलें की आमचें उदक आसा तें उदक कसलेच परवानगी नासतना कर्नाटकान वळून येयलें. मागीर त्या वेळार आमचे जे त्या वेळचे जे म्हणजे चीफ इंजिनियर आसले आनी बाकी सगळे जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी आसले ते म्हणपाक लागले ना 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 तशें ना. मागीर मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की हेच्या वांगडा चला आनी एका आठवड्यान आपणाक सगळो अहवाल आसा तो दियात म्हणून. म्हाज्या वांगडा येयले तेन्ना हांवें दाखयलें हांव कितें इंजिनियर न्हू, हांव एक सादो मनीस, हांव निरीक्षण करता. हांवें जेन्ना सांगलें तेन्ना सरकारान सिवील डिजोबिडियंट पिटिशन आसा ह्या संदर्भान फायल केल्लें. कित्याक कर्नाटकान उदक जें आसा तें वळोवन हेल्लें आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती आसता. आनी आतां प्रवाह समोर आमी कितें मांडटाले, आमी खरें म्हणजे कर्नाटकान हें उदक वळोवन येयलां. हांव इतकी वर्सां सांगता की बाबा जॉयंट इन्स्पेक्शन जें आसा हें जावपाक जाय. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन काल मुद्दो जेन्ना चर्चेक येयलो प्रवाह समोर जे PM स्क्वॉड जे आसा अध्यक्ष त्या वेळार PM स्क्वॉड ह्या आमचे जे प्रवाहाचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी तिनूय राज्यांचो विचार करपाक जाय. पूण आमची मागणी जी आसा ती जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी एजेंडाचेर येना आनी कर्नाटक तेका विरोध करता. कर्नाटकान कित्याक विरोध करपाक जाय? ते जर स्वच्छ आसा, तेंच्यांनी जर गुन्हो करूंक ना, तेंच्यांनी सांगपाक जाय की आमी उदक जें आसा तें वळोवन व्हरूंक ना. हें जर वळोवन व्हरूंक ना जाल्यार ते पळोवपा खातीर हे जे अधिकारी आसा जे निपक्षपातीपणे भूमिका घेतले तांकां व्हरून हें दाखोवपाक जाय. पूण कर्नाटक तयार ना. कित्याक ते सांगता सब ज्युडिस मॅटर, म्हणजे तुमकां जाय जाय तेन्ना सब ज्युडिस मॅटर. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा.